is easier. If the government is serious, then the real issue is not connectivity. The real issue is cost, distortion and policy bias. हे जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर, हे रेझोल्युशनान जोरी तोरी तुमी सांगलोलें, we should demand reduction and rationalization of user charge at Dabolim Airport and MOPA, uniform fee structure so that airlines are not pushed artificially, protection of Dabolim's operational integrity, transparency in negotiations with airport operators. This definitely would have direct benefits because on the passengers, on the airlines. So maka dista jenna I'll conclude. This private members resolution does not enhance connectivity. It is just to pretend to act where the state today has no control, but remain silent today because of where the government has failed. Connectivity cannot be achieved by resolution. It requires policy honesty. It requires safety compliance and cost fairness. Otherwise, it is another trick of this government. So, whether the member, while withdrawing this, I would like to hear what assurance the Honorable Chief Minister gives. Because he has to speak on facts. This was something for the last 3 years, and I stand by the fact that Mukmukar, both these airports, feasibility, Honorable Member Viresh Varkar, 3 minutes, 3 minutes. सर जसे एलोपीन सांगले की पावर या सरकाराकडे ना की फ्लायटीन खंयचे चॉयस करपाचे पण पावर ना पण हांगा टुरिझम प्रोस्पेक्टिवान आमी उलयले कित्याक जेन्ना आमी एअरपोर्ट पळयता लोक टुरिस्ट म्हणून येता थोडे डोमेस्टीक आमचे जे कोण लोकल भायर आसा UK आसा US आसा आनी खंय आसा ते येता आनी ते जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर तेन्ना आमी पयलू पळोवपाक जाय टुरिझम सेक्टर जो आमचो मेन सेक्टर आसा आता तो समज आमी हे करतले जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान हे एनलायटमेंट करपाक जाय की बाबा हेका लागून आमी कितें करता आता तो हो जो प्रश्न आसा की खंयच्यान फ्लायट येतली कितें फ्लायट येतली हो फ्लायट म्हाका दिसता सरकार हे करपाक शकना आनी ते लिबरलायझेशन एग्रीमेंट जो आसा तो पयलूच क्लोज जाल्लो आसा सो आता दुसरो जो हे आसा ओपन स्काय जो मार्केट बेज आसता मार्केट बेज एग्रीमेंट हो टुरिझम सेक्टराच्या थ्रू वयता सो टुरिझम ड्रिवन हब जे आसा तेच्या थ्रू जाता आता स्पीकर सर आता आमी मोपा एअरपोर्टारूच येयले नाल्यार कितें जाला स्पीकर सर आता जेन्ना सोऱ्याचे उलयताले तेन्ना होलसेल जो हे आसा तो थंय चालू आसा सो भायर जेन्ना आमी येता लोकांक जो हे मेळना सोरो सो मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो त्या टायमार ताणें बंद केल्लें आयज गोंयकारांकूय मातशें जोडुनी आउटसायडर कोण आसा पळय जे भायरसून येता ते थंय होलसेल रेटीन थंय सोरो हे करता आनी भायले गोंयकार आसा ते काबार जाता सो गोंयकारांक मातशें जोडुनी सो हे टुरिझम ड्रिवन करतले ना म्हाका दिसता तें पयलू बंद जावपा दुसरो जे आसा तो टुरिझमाचो हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो सारको जावपाक जाय आतां हेका लागून कॉर्डिनेशन आतां केन्ना फ्लायट खंयच्यान मोपा येतली हांगाल्यान येतली हे कॉर्डिनेशन सिस्टम टुरिझम हितूनच्यान येवपाक जाय की हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन करून तांकां कॉर्डिनेशन करपाची खूब गरज आसा हे फ्लायटी येतल्यो येवची ना जेन्ना आमी हे कॉर्डिनेशन सारकें करतले तेन्ना फ्लायटी वाडटल्यो आनी एक आमी पळयता की स्पीकर सर की आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करपाक हे आमी खूब फावटी उलयल्ले एडवर्टिजमेंट स्पीकर सर व्हडले होल्डिंग कसिनोज आनी कितें कितें हे चालूच आसा पण जे रियल हे आसा हेरिटेज आमची कितें आसा कल्चर आमचो कितें आसा ट्रेडिशन कितें आसा हेजें प्रमोशन ना तुमी एअरपोर्टार वचून पळया थंय पयलीं सगळे एडवर्टिजमेंट दिसताले कसिनो 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 सो हे एडवर्टिजमेंट करपाची गरज आसा आयज दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते दोनूय एअरपोर्टान पयलू हे दाखोवपाक जाय बाकीच्या स्टेटीन आमी गेले जाल्यार त्या स्टेटीन तें दिसता सो ती ब्युटी आमची गोंयकारांची ब्युटी जी आसा ती ब्युटी आमी थंय डिस्प्ले करपाक जाय जे करून लोक जे येता गोंयान ते परत म्हणटले की बाबा गोंयान ब्युटी आसा ती आमी पळोवपाक खंय खंय वचपाक जाय थंयच्यानूच प्रमोशन जातलें हांगा जे रेजोल्युशन दिलेला लोबोन हाडलेलें आसा तितून हें कशें आसा की फ्लायट कशें कनेक्टिविटी हें युरी बाबान तो एक्सपर्ट आसा तितून तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा पण एक सांगता की टुरिझम जो आसा तो सेक्टर प्रमोट करून हे जे पॉयंट आमी घातल्या हे फोकस केले नाल्यार ऑटोमॅटिकली फ्लायटी आनी येतल्यो थँक्यू सीएमाक कळ्ळें ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय I rise to speak on this resolution that talks about strengthening regulatory requirements, attracting airlines, planning routes, managing airport utilization, maximizing passenger convenience, and strengthening tourism and trade. Speaker sir,
थोडे दीस पयलीं हांगा इंडिगोचो जो जेन्ना मॅच जालें आनी सगळ्यांच्यो म्हळ्यार एंटायर travel plans got, flights vanished overnight, passengers were stranded, elderly citizens had no place to sit, families were separated, tourists were forced to pay 40 to 50,000 for a 40-minute flight to Mumbai. हे सगळें जेन्ना जालें तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो असेंब्लीक आतां 13 जानेवारीक जो आयला थंय म्हाका रिप्लाय आयला द इंडिगो एअरलायन्स ऑपरेशन इज विदिन द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर सिव्हिल एव्हिएशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो बेसिकली सरकार कितें सांगूंक सोदता की अशें कितें जालें जाल्यार वी हॅव नो कंट्रोल, वी हॅव नो लिवरेज एंड वी हॅव नो ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, आतां सरकाराचें सांगप कितें की हो आमचो डिपार्टमेंट न्ही. आतां दिलायला लोबो म्हणटा यू हॅव टू अट्रॅक्ट एअरलायन्स बट यू कॅनॉट इवन कंट्रोल वन एअरलायन दॅट कंट्रोल 70% ऑफ द ट्रॅफिक. स्पीकर सर, she has made a good observation of balancing the utilization between Daboli and Mopa. Ata, during this Indigo crisis, both the airports were paralyzed because both are dependent on the same private monopoly. Speaker sir, ata Mukhyamantri nemache aikuche. I have got a report from a very responsible person of high standing in Goa, who has told me that a senior Navy admiral has written to the Defence Ministry saying that post-Operation Sindoor, the naval airport of INS Hansa may be required for strategic defense purposes. म्हळ्यार आमचे neighbor exact antipodal position to Karachi asa म्हणून, and therefore that airport should be kept for the Navy म्हणून. This is a responsible thing. I am aware that your Minister for Transport, Mr. Movin Gudin, is also aware of this, and this has been told to me by a very responsible citizen who is a top businessman in Goa. Now, Speaker sir, हाजेर मातशें चॅक करचें. अशें जर GMR कोणाक धरला, कित्याक GMRचो जर रिपोर्ट पळयलो जाल्यार GMR is making loss. GMR would like to make a monopoly by shutting down Daboli, and one senior admiral has written this, and by writing this may create the Daboli airport to be shut down. So this is a fear that I am expressing. If this is unfounded, you may say that it is unfounded, but I am just trying to say that like the failure of Indigo, this failure of governance should not show. Honorable member will speak about the resolution. One minute. I am Speaker sir, I will cite rules by which I am speaking within the resolution. Right, I will see. I also will learn. Rule 111, check up. I'll check. Check up. I will also send it to you. You will start. Speaker sir, now the government has to create a state aviation regulator. Like in Mumbai, there is a Mumbai International Airport Limited, MIAL. There is a CIDCO, there is a Bangalore International Airport Limited. There is no authority in Goa. Goyan कित जाला, Speaker sir? It is like a government builds an airport but has no power over airlines. It's like building a highway, but one truck is allowed to block the entire highway. So Speaker sir, तशें जायना. So ताजे खातीर हांव मागता की state government, sometimes when there is a crisis response protocol, you have to activate emergency transport. Kerala जाले हिमाचलान जेन्ना फ्लड जाले तेन्ना इमर्जन्सी ट्रान्सपोर्ट म्हणून केले, प्राइस कंट्रोल हाडले, टुरिझम सपोर्ट डेस्क केले, ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट केले. गोंयांत कांय ना, आनी गोवा इज वॉन्टिंग टू बी द टुरिझम कॅपिटल. प्राइस गेजिंग मेकॅनिझम जाय, मल्टी एअरलायन प्रोटेक्शन पॉलिसी जाय. स्पीकर सर, दीज आर रिक्वायर्ड. आता मोपा एअरपोर्ट जालो, मुख्यमंत्र्यान हे घालूंक जाय, एक ऑथॉरिटी कर थंय, सो दॅट देर इज अ प्रॉपर थिंग. This resolution is speaking about facilitation mechanisms within existing policies. But during this Indigo crisis, there was not a single facilitation. Instead, we are told Delhi will handle it. So, Speaker sir, I am saying that I respect the one MLA from the ruling dispensation with good intentions has placed this resolution before the House. Her party has also allowed it because it's a feel-good topic. Yes. But this very debate was also held in 2008 for a dual airport study. Recommendations were not implemented. So Sarkar kaso behave karta, and Sarkar is behaving like a bhatkar. Bhatkaran जमीन लीज दिल्या. आता तुमच्या हांगा खंय ते मांद्र्या जाले ते भाटकारान लीज दिल्या. आता तो कितें करतलो, आपण कितें करू, आपल्याला लीज दिल्या. So Sarkar cannot be a bhatkar. I am saying Sarkar should be a Sarkar. So हांव हे resolution support करता. म्हणून एक मागता की सरकार cannot be a mute government to corporate monopolies. If Mopa and Daboli are truly to serve the people of Goa, this government must stop behaving like a landlord
and start behaving like a government. And one thing, I require a clear clarification on this senior admiral. Mr. Movin Gudino is also aware of this, what I am Yes, saying. yes, I think yes, so. yes. I want Honorable- a clarification whether this is true and what Honorable steps MLA the government is Benji taking Vegas. to avoid the closure of Dabolim. Because this is Honorable what MLA is- Benji Vegas. This is my apprehension. Yeah, Name of Mr. Bobin could not be expunged. Please sit. Please sit. Please sit. I have a right to reply in a few words. Honorable MLA Bobin Gudino's name will be expunged. Regards Please to sit. the because sir, I have a right private to, member resolution Tribute. No, even if it expires, I want to say Delilah something. Lobo. Dabolim is dear to all of us, to whole of Goa. In fact, I will still maintain and say that it is centrally located. We are more concerned than what he is concerned. But one thing, listen, 1 minute. No crosstalk. No crosstalk. How Santa, but one thing has to be done. I want to be on record on the floor of this house. Yeah. There is a sinister design by the private party That's what he to try said. and cannibalize and take more flights so that that airport automatically closes. That's what he said. That's what Honorable MLA said. This I have brought to the Intention, notice na? of Honorable Chief Minister. I have brought it to the notice of Honorable Civil Aviation Minister as well as the Tourism Minister who had come recently, Shekhawat ji. And he told me, and Defence Minister, Mr. Rajnath Singh, I flagged it. They said we will never allow it to happen. But Yes, very good. in a keep on tacit following. way, they are trying to do it. You I keep want on to tell following, you, before Honorable he tells, Minister. our government is concerned. Honorable Correct. Chief Minister You will not allow the closure Yes, of very good. Dabolim Very good. Airport. Mr. Benji Vegas. Mr. Benji Vegas. Speaker sir, stand by with regards to the private member resolution raised by our colleague Srimati Delilah Lobo. Honorable Minister सांगला की डबल इंजिनान तू एक इंजिन ऐक ना तो ते एक इंजिनिंग उडोवपाक गरज आहा दिसत म्हाका तो सांगत ते भाशेन इज एक्सप्रेसिंग इज हे स्पीकर सर आम उलयलाय की देर इज नो पावर विथ दिस गव्हर्मेंट बिकॉज सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री इज एट द सेंट्रल बट इंटेंशन पूण आहा न्हू intention so there are two things. One is to give incentives to the operators, to operate at Daboli airport. I personally communicate करतालो with the CMO office to coordinate with all the operators, Indigo bhi. पूण हे अजून जाल ना म्हाका दिसता एक केल्या बरें तांकां incentive दिवपाक दाबोली रिटेन करपाक. Second thing, I met charged the affairs of officiating ambassador of the Embassy of India in Kuwait, Mr. Sanjay Muluka. And he has specially categorically said, I was there with the Goan Cultural Center Kuwait President Mr. Karmu Santos. And I think गेलो असताना तेणे आमकूच सांगिला चार्ज द अफेर्सान सांगिला that we are wanting a direct flight of Kuwait Airlines to Goa and they have initiated our embassy in Kuwait, Embassy of India in Kuwait has initiated the dialogue with Kuwait Airlines, but they are waiting for the dialogue from our Goa government. And when we spoke this, Arab Times'aचो आमगेलो एकलो गोंयकार जॉन फेर्नांडीस म्हूण तेणे हो Arab Times'ाचे न्यूज देखून हाडलो. सो आमगे इनिशिएटिव्ह चुकता. I request the Honorable Chief Minister to have the dialogue with the Embassy of India in Kuwait and with this ambassador over there to initiate this Yes, I will tell dialogue him. and then the civil aviation can take that. The Kuwait Anything Airlines else? are the flight Anything they come else? as Zabak. I will tell Honorable Minister. And secondly, with all the operators, so that Daboli आमगेलो उरपाक आणि तांकां जात्यो subsidy कितकोन ground staff maintain करपाक. What are the ways that we can encourage to have more and more flights with more operators at Daboli, speaker sir? Thank you. Thank you. Honorable MLA Mike. कितें Michael assurance, Lobo. Chief Minister, Kuwait Airlines Earlier, I don't think the CM transport can minister give was sir. wanting his Yes, name to पूण be म्हूण न्हू expunged. उरता. No, he is मा named. उब रावन मातशें मायक ना. No, he basically said the same thing I said. Kuwait Airlines. Honorable MLA Mr. Michael Lobo, not there. Speaker sir, Because he has got a habit of not remaining in the I House. resolution adla private member resolution I rise to support it. सगळे जाणांनी खुबशे भाशणां केल्ली आमचे सांगलेले आहा पॉइंट्स दिल्ले आहा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आणि दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बोथ शूड को एक्झिस्ट. लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा एक एअरपोर्ट बंद पडटलो पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता with the increase in demand for flight connectivity to Goa, जो तर आमचे गोंयान ट्युरिझम बरें वाडत आनी बरे ट्युरिस्ट जो तर येवपाक लागले जाल्यार आमकां दोनूय एअरपोर्ट सारके फूल वयतले आनी त्या खातीर प्रयत्न आमी करपाची गरज आसा स्पीकर सर.
पण at the same time, Honorable Chief Minister should immediately go to Delhi and meet the Civil Aviation Minister. आमचे गोवा गेटविक फ्लाइट एअर इंडिया जे गेल्या फावटी हांवें ह्या सभागृहान हाडलेलो हितून 0 hour मेन्शन आनी हांवें सांगलेलें आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें लेटरूय बरयल्लें सीएमान लेटर बरयला म्हाकाय कॉपी दिल्या सगळें केलां पूण अजुनूय स्टार्ट जावंक ना सी हांव सांगता तें आयक न्हू तितून आमचे गोंयकारूच न्हू फॉरेन ट्युरिस्ट कितले येतातले ते पळय तूं रिकॉर्ड काड स्पीकर सर आमी कितें उलयता आतां दोनूय एअरपोर्ट को एक्झिस्ट उरचे Your point is taken, Honorable MLA, your point is त्या taken. खातीर both the airports should have Yes, yes. Anything interstate else? म्हणजे नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल फ्लाइट्स आता इंडिगोन आपले फ्लीट वाडयल्ले आहा पण फ्लीट वाडयतना गोवा टू अदर कंट्रीज शुड बी द कनेक्टिविटी नॉट Yes, गोवा yes. वाया You can suggest to Honorable, he is your own Chief Minister, you suggest to him. No, I am suggesting to Honorable CM that Goa Gatwick flight should immediately start. Continue, Honorable MLA, continue. Continue, Mr. Michael Lobo, please continue. Okay. Please continue. Speaker sir. श्लोक मारता स्पीकर सर हांव कितेंच म्हणूंक सोदता की ऑनरेबल सीएमान अर्जंट मिटींग कन्वे करपाची गरज आहा विथ सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर दोनूय एअरपोर्ट जो तर को एक्झिस्ट उरपाक जाय ट्युरिझम गोंयान वाडपाक जाय जाल्यार इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी जी आमची आदीसून आसा ती चालू उरपाक जाय आनी न्यू इंडिगो जो तर फ्लीट आपले वाडयला जाल्यार गोवा टू अदर कंट्रीज लायक गोवा दुबय गोवा डायरेक्ट फ्लायट हांव उलयता डायरेक्ट फ्लायट Michael Airlines म्हणून. भाजी एअरलायन्स घालूंक शकना हांव सद्याक तशें ना आमचें तितले हेचेर ना स्पीकर सर हे सिरियस मॅटर आहा जो तर दोनूय उरपाक जाय उलय मर तू. ना दाबोलीम एअरपोर्ट आम्ही बंद उडोवंक दिवचे ना स्पीकर सर Okay. आणि सीएम इज ऑल्सो व्हेरी शुअर अबाउट दॅट दाबोलीम एअरपोर्ट Your point is noted. has to continue Honorable MLA Michael Lobo, your point is noted. Anything for else? people of South Goa and North Goa. Very good. दोगांयकू लागतात Very good, आम्ही very good. दाबोली वयता Anything else? स्पीकर सर हांव इतलेच म्हणूंक सोदता की आमचे जे कनेक्टिविटी आहा गोवासून ती वाडोवपाची गरज आहा 4 पाटी सांगतोय आणि किती डायरेक्ट ना एक परतून डिस्टर्ब करता म्हाका तू रेकॉर्ड केलं तुझ्या 4 पाटी सांगला आणि किती आलं सांग. सीएमान आयकचे आणि गेटविक CM फ्लायट ऐकला. चालू करची सीएम ऐकलं सीएम सांगतो तुका. ऑनरेबल MLA रुरल. प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आमच्या दिलायला लोबर MLA हाडलेले आहा ते उलोवपाच्या पयले सुवातेर खुशी भोगता की दोन्ही एअरपोर्ट आमचे चालू आहा आनी गोवोरमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी खुबशे हे हावजान उलयले की एक एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून खुबश्यो बोबय जाल्यो आनी हे बरें दिसता हे आजुनूय दोन्ही एअरपोर्ट चालू आहा म्हणून तशेंच चड इम्पॉर्टंट आहा हे एअरपोर्टाक सोलर सिस्टम करपाक सोलर सिस्टम तर करीत जाल्यार आमच्या एअरपोर्टाक खूब बऱ्याक पडटलें ऑलरेडी आमच्या कडेन जागे आहा आमची ओपन प्लेस कितलीच आहा ती ओपन प्लेसीचेर तर सोलर सिस्टम घालीत जाल्यार आमकां चड बऱ्याक पडटलें मोपा केला. चला ओके दुसरे कंटिन्यू आहा अशें तशेंच तूं फ्लायट कार्गो फॅसिलिटीज न्हू मातश्यो इजी करूंक जाय थोडे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंक सोदता आमचे गोंयकार तेका लागून हे तर इजी करीत न्हू जाल्यार खुबशे आमचे गोंयकार ह्या हितून ह्या बिजनसान पार्टिसिपेट जातले तशेंच ह्या हावजान हांवें मागलेलें की जेन्ना आमचे फ्लायट येता भायरसान येता गोंयान इंडियेक आनी इंडियेसान भायर वयता जाल्यार कोंकानीन एनावन्समेंट करचें म्हणून मोदें कॉमेस केलें आनी मोदें देरेप्यान तें बंद जालें थोड्या एअरपोर्ट फ्लायटीचेर म्हाका आयकूंक मेळना मात जेन्ना फ्लायट भायरसान येता इंटरनॅशनल फ्लायट्स तेतून कोंकानीन जावं मराठीन अशें उलोवंक जाय एकदां मराठीन आहा खूब केवडे मात कोंकानीन हांवें आयकूंक ना अशें आहा म्हणून आतां मदें बंद जाला मदें चालू केलें आनी बंद केलें ते ही गरज आहा हे आमचे गोंयचो आमचो कल्चर मोपा चालू सीएम सांगता. हे आमचे करपाचो आनी मातशें स्ट्रिक्ट घेवंक जाय कित्याक मदेंच ते बंद करता तेका लागून बरें. थँक्यू स्पीकर सर. Thank you, Honorable MLA. Honorable CM may reply. स्पीकर सर हे रेजोल्युशन मॅडम दिलालो लोबो हांच्यांनी आवजा मुखाचेर हाडला आनी आवजा मुखाचेर सगळ्यात पयली द लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाय प्रोफेशन पायलट म्हणल्या उपरांत ही नोज द सब्जेक्ट व्हेरी वेल
ओके इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल करता आसतना आणि तो आणि दुसरो विजय इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल खूप करता, तिसरो वेंदी. ओके ह्या तिगाय जाणांनी वेगवेगळी सजेशन्स त्यांनी तर डायरेक्टली क्वेट जॉईन करून मी दिता म्हणून सांगला चालू करपा खातीर. नो डावट वेलकम. हांव ताजेय बी ताका एम्बेसिडर करता चालू करपाक ताका धाड. हांव तरी उलयता आनी कितें जाता जाल्यार तशें करपाक काय हरकत ना. पण हांव एक 2-3 बाकी सगळें सांगच्या पयलीं एक मुद्दामून एक 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. हालींच डिफेन्स मिनिस्टर आमचे गोंयांत येवन गेले आनी डिफेन्स मिनिस्टर गोंयांत आयलो तेन्ना मुद्दामून ऑन रिकॉर्ड डिफेन्स मिनिस्टर हे स्वता आसा की आमी दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद करचे ना हें तेच्यांनी क्लियर केलां आनी दे आर ऑन रिकॉर्ड. तांच्यांनी मुद्दामून सांगलां कारण पयलीं तांकां मुद्दामून म्हणजे हो स्टेटमेंट तेंच्यांनी कित्याक केला तांकांय बी गोंया खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट हो चालू उरलेलो जाय. ते चल्लां तें बी तेज्या लक्षान हाडून दिलां आमी, तेच्या लक्षान हाडून दिलां. तेज्या खातीर हें ऑलरेडी म्हणजे बंद पडचो ना हें हांव सांगता. स्पीकर सर हांव एक 2-3 गजाली आनी एक मेन्शन करता की आमी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम ही ऑलरेडी आमची फायनलायज जाली आनी तेज्या खातीर 2 कोटी रुपयाचें प्रोविजनूय केलां. जेंच्यो एडिशनल आसलेल्यो फ्लायट्स ताच्या पेक्षा नवीन फ्लायट येता आसत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली 2 lakhs रुपीज आमी एडिशनली ताका एका फ्लायटा खातीर दिता. तेच्यानी 5 फ्लायटी घेतल्यार 10 lakh रुपया तांकां मेळटले. इवन दो दे आर इफ कनेक्टींग द न्यू रूट जाल्यारूय बी ताका आमी एडिशनली 2 lakhs रुपीज फॉर तेच्या खातीर दितले. त्या ती तो सांगतालो पयलीं कांयच ना म्हणून पावर्स त्या ती आमचे निदान आमच्यान एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम रणजी आयक मातशें रणजी कुवेट एअरलायन्स सांग ना आनी तेच्या खातीर ताका फायदो दोन बोथ एअरपोर्ट आमी एका एअरपोर्टाचेर करूं शकना. स्पीकर सर इवन दो तेंचे एअरलायन फ्युएल्स जे आसा पळय न्ही ह्याच्या खातीरय बी आमी आमचो रेट कमी दवरला. 18 रुपया सुमार आसा 15 रुपीज वॅट आमी आमचो बेर करता म्हणटा तशें. रणजी सांग ताका कुवेट एअरलायन्स. हय वॅट जो आहा पळय न्ही दोनूय कडेन आसा तोय बी. ओके तिसरी गजाल स्पीकर सर आतां क्रूज टर्मिनल जे आसा पळय न्ही ते ऑलरेडी सुरू जाता आनी सगळ्यात लागचो आसलेलो एअरपोर्ट ताच्या खातीर दाबोलीच आसा. सो ऑटोमॅटिकली दे विल बूक देअर टिकेट्स फ्रॉम द दाबोलीम एअरपोर्ट. होय बी प्लस पॉयंट आसा त्या खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो कशाच पद्दतीन बंद जावचो ना. स्पीकर सर हाल्ली फाटल्या एक 7-8 म्हयन्या पयलीं हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर स्पेशली एविएशन मिनिस्टराक मेळून आयले आनी गोंयांतली कनेक्टिविटी वाडपा खातीर इंटरनॅशनल आनी नॅशनल ह्या दोनाय खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. फाटले फावटी हांव टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तिगूय जाण गेल्ले. मीनवायल गोंयांत एडिशनल न्यू डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल रूट्स जे आसा एग्जाम्पल उझबेकिस्तान रशिया UK पोलंड ह्यो ऑलरेडी ज्यो आसा ह्यो स्टार्ट केल्ल्यो आसा. आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. इट इज ऑन द मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. स्पीकर सर फ्लाय 19 ही नवीन एअरलायन्स सुरू जाल्या विच इज बेस्ड इन गोवा. रायबंद्रा तेजे ऑफिस आसा आनी विच इज बेस्ड मोपा एअरपोर्टा वयल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या. सो दॅट म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट फ्लाय 19च्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो कनेक्टिविटी तेंच्यांनी हांगासल्यान सुरवात केल्या आनी आतां पर्यंत 72 एअरक्राफ्ट ही फ्लाय 19ची आसा आनी नवीन उडान स्किमीच्या अंतर्गत आनीक 3 रूट ते नवे सुरू करपाचे आसा विच इज अ प्लस पॉयंट. आनी हे आमी स्वता गव्हर्मेंट म्हणूनय फॉलोअप करता आनी तांकां जो जाय सपोर्ट तोय तांकां दिता विच इज आमच्या खातीर आमी हे सरकाराच्या वतीन सातत्यात करीत आसा. स्पीकर सर आमी स्ट्रॅटेजीक एक्शन दोनूय एअरपोर्ट कशा पद्दतीन चलपाक जाय ताच्या खातीर इन कोऑर्डिनेशन विथ द बोथ मोपा एंड दाबोलीम एअरपोर्ट हाच्या खातीर तांचो टायमींग आनी हे ते सगळें एकत्र तांच्या खातीर दिता. स्पीकर सर एनहेन्समेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय कडलो अशें न्ही की आमी दाबोलीचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयना आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सांगून दोनूय कडेन तांच्यांनी आतां नव्यान थंयसर ह्यूज क्रोर्स ऑफ रुपीज दे हॅव इन्वेस्टेड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज द फ्युचरिस्टीक आनीक द पॅसेंजर्स थंयसर ते हें करपाक शकतले तितको बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते केला. इवन दो द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज इम्प्रूव्ड एट अ दाबोलीम एअरपोर्ट. नो डावट म्हणजे आमी 250 crores जो आसा पळय न्ही हो तांच्यांनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान एड ऑन केल्लो आसा. त्या खातीर स्पीकर सर हांव उडान स्किमीचो फायदो हो आमच्या फ्लाय 19कूय मेळटा आनी तेच्या अंतर्गत म्हणजे आतां नव्यान जाल्ल्या सिंधुदुर्ग जळगांव सोलापूर अगाती ह्यो उडान स्किमीच्या अंतर्गत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची उडान स्कीम हाजोय फायदो हो ह्या म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या अंतर्गत घेता. उरलेले 3 एअरक्राफ्ट आनीक जॉईन जातले नवीन सिटी जॉईन करपाच्या त्या ती उडान स्किमीचो फायदो हो आमकां तेच्या अंतर्गतूय बी मेळटलो. म्हणून स्पीकर सर हांव बाकीच्या डिटेलान वयच्या पेक्षा म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डे बाय डे म्हणजे गोंयतले ट्युरिस्टीक एट्रॅक्शन वाडत आसल्या कारणान आनी मॅक्झिमम लोक आपलो टायम सेव करपा खातीर दे ऑलवेज ट्रॅवल बाय फ्लायट
at both the airports. म्हणजे March 24 to December 24 जर पळयत जाल्यार 1970 फ्लायट्स ह्यो टोटल फ्लायट्स ज्यो आसा ह्यो आमकां अरायवल पॅसेंजर हे जवळपास 46,174 आणि डिपार्चर पॅसेंजर 46,525 हे बोथ द एअरपोर्टा वयल्यान हांगासर आयले. हो नंबर जो आसा इट इज गुड. आमी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून ईव्ही बसीस ह्यो आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान किंवा दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान ईव्ही बसीस सिस्टमूय सुरवात केल्या. नो डावट टॅक्सीचो प्रॉब्लेम होय बी आमी ऑलमोस्ट तोय बी रिजॉल्व करता आणि म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की आमी ज्या पद्दतीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान हे डेव्हलप करीत आसा. इन फ्युचर अशा पद्दतीचो सगळो बेनिफिट्स हो नवीन पॅसेंजरांक मेळचो. इवन दो टॅक्सी हे बी आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे सहकार्य करतले. ओके क्वेट तुझे जे आसा पळय न्ही कॉर्डिनेशन हांव कितें आसा तें करता दोनूय म्हणजे फॉर द आमचे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी टुरिझम मिनिस्टरांच्या बरोबर करून ताका नवीन फ्लीट करपा खातीरूय बी आमी परमिशन जे आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान घेता. आणि हे सांगता आसतना म्हाका स्पीकर सर आज आमी एअरलायन इन्सेंटिव्स 2 crores of rupees एका वर्सा खातीर डिक्लेअर करता. इट इज वन ऑफ द बिग थिंग फॉर द गोवा सारकेल्या ल्हान स्टेटी खातीर. म्हाका दिसता हाजो बेनिफिट्स हो मोठ्या प्रमाणात घेतले. कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता मॅडम दिलायलो लोबो हांच्यांनी हो इश्यू हावजा मुखार हाडलो तांच्यांनी हायलायट केले बऱ्याच जाणांनी आणि गोवा गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट दीस इश्यू. डेफिनेटली इन फ्युचर गोंयचो टुरिझम वाडपा खातीर आमकां दोनूय एअरपोर्ट हे म्हत्वाचे आसा. सरकारा कडल्यान इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन एव्हिएशन आणि टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन सातत्यात आमचे माझे टुरिझम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे कंटिन्युअसली दवरतले आणि इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर दीस एअरपोर्ट आणि इवन दो द एअरक्राफ्ट हांच्या खातीर कंपनीज हांच्या खातीरूय बी दितले. चडांत चड टुरिस्ट हे गोंयांत येवचे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल हाच्या खातीर गोंय सरकार आपल्या परीत जायतो प्रयत्न करीत आसतले. कन्सिडरींग दीस तुमी तुमचे प्रायवेट रेझोल्युशन जे आसा हे फाटी घेवचे ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. Honorable member, Honorable Minister, what Honorable member was saying that you are aware that GMR is putting pressure to close down Double Airport. So he was saying that you should see that it does not close. That's what he was saying because you walked in late. Anyhow, Honorable member Dilal Lobo, yeah, I know. That's what he was saying, the same thing. Honorable member Dilal Lobo, it is a pleasure to withdraw the decision. After listening to the assurance given by the Honorable CM, I withdraw my resolution. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes, and those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Honorable member Cruz Silva may move the resolution. Speaker, sir, the House recommends the government to revise the Goa Agricultural Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Act and rules in order to ensure that tenants and tenant associations are accountable for ensuring that Khazan fields are maintained and that no damage to barns and sluice gates occur. The government authorities are granted powers to ensure functioning of the agricultural and fishing rights and that tenant associations are not deprived of funds due to lack of coordination among various government departments that will function in a time-bound service delivery model. The necessary amendments to ensure transparency, time-bound discharge of responsibility, and adequate penal provision to be made into the Act, so that protection, conservation, and promotion of Khazan agriculture, which is unique ecological and cultural heritage of Goa, is achieved. And illegal conversion, land filling, and flooding of Khazan land is prevented, and action is taken against the offenders. Speaker, sir. Also, the government resolution and discussion on government. So, Speaker, sir, a resolution intention is to highlight the present plight of Goa's Khazan farming system and to propose concrete legal and administrative reforms so that this unique heritage is protected, revived, and managed in a transparent and accountable manner. Speaker, sir, why Khazan land smelters? Speaker, sir, Khazan land, आमचे scholars are like Dr. Sangeeta Sonak and Dr. Nandakumar Kamath.
तेम दाखोवन दिलां की Kazan land are more than 3,500 years old. They were developed by indigenous Goans who studied land forms, tidal flows, and social needs, and then created thousands of hectares of cultivable land by constructing barns and sluice gates, manus, to barricade the sea and regulate water. This community designed system produced rice, vegetable, fish and salt, and made village self-reliant in sheet kodi and other essentials. Under the Gankari and later Komdat system, designated person maintained barns, protected mangroves, and regulated fishing. Speaker sir, ज्यांना liberation आणि 1964 Tenancy Act त्यामध्ये shift झाले. After liberation, land reforms extended to Khazans and Tenancy Acts were introduced, benefiting tenant farmers. In 1964, the Goa Agriculture Tenancy Act, joint discharge of duties was passed, and rules notified in 1975. Management of Khazan shifted from Komdar to government recognized tenant association. As a result, hundreds of associations were formed and placed under revenue department, mainly Mamladar and deputy collectors. Initially, the system functioned, but by the 1980s, misuse, neglect, conflict increased, and the Khazan system began to deteriorate. Speaker sir, a Khazan land a managed corporate IT department, equal department they manage करना. त्यांच्यामध्ये coordination जायना. एक department आते revenue department. त्यांची काम recognition and supervision of tenant association, tenancy cases and Swiss Guild auction. दूसरे department आते agricultural department, soil conservation division. त्यांची काम technically responsibility of protected outer bounds and Swiss Guild seats and mechanization. यानी के डिपार्टमेंट आते हैं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, त्यांची काम फ्लड कंट्रोल, प्रोटेक्शन वॉल, एडिशनल बांध वर्क. आणि के डिपार्टमेंट आहे एनवायरनमेंट अँड क्लायमेट चेंज डिपार्टमेंट, तिंगा CRZ एन्फोर्समेंट अँड क्लायमेट रिसोलन्स इन खजान अँड सॉल्ट पेंट एरियाज त्यांची काम. स्पीकर सर, गोवा स्टेट एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज and notice केला sea level at Marmango station is rising at 1.45 mm per year, roughly half a foot in a century. With Salsette, Tiswadi and Bardes most vulnerable to flooding, Khazan bands and mangroves are now a frontline defense, yet there is no integrated system to manage them. Speaker sir, फाटली 3 वर्षांपासून हांवें जायती LQ घायलोय नी जायती म्हाका तेजे आन्सरूय मेळ्ळे, but some are missing data, missing आणि or incomplete we are. In 1960, there was an estimate of 18,000 hectares of Khazan land farm. The present area under cultivation, active cultivation, is not clearly recorded. Speaker sir, LQ number 40, 7th August 2023. Talatis are not keeping paddy cultivation record in Valley and other villages. Speaker sir, LQ number 49, 26 July 2024. Revenue Department has admitted that it has no cultivation data. LQ number 59, 25 July 2025. Lacks original 1970 records of tenant association in Tiswadi. Speaker sir, farmers faces rising labor cost, labor shortage and lack of suitable machineries like cage wheel tractors, transplanters, harvesters, and appropriate rice mills. Salt tolerant paddy seeds are not systematically promoted or procured, and there is no robust policy for purchase and distribution of paddy feed. This has pushed many Khazan farmers out of cultivation. Speaker sir, father of nation, Mahatma Gandhi said, nature provides for everybody's needs, not greed. Khazan system was a perfect example of this. It satisfied everybody's need. So let us see, this greed has taken over Khazan management or mismanagement. Speaker sir, Swiss Guild auction and saline water increase. Under the 1964 Act and 1975 rules, tenant association jointly manage fishing rights through annual Swiss Guild auction. In practice, this system has developed serious
retrocession. Association follows inconsistent auction rules. In many cases, non-farmers, non-tenant, and even non-government win bids for switch gates. Many Manchekas are defaulters but still allowed to build elsewhere. There are repeated complaints of intentional saline water ingress, switch gates kept open or damaged, bunds deliberately weakened to favor prawns and fish exploitation over paddy, further discouraging cultivation. Auction remain largely cash-based, with amount sometimes crosses with rupees 20 lakhs, creating scope of corruption and risk. At the same time, the government now takes 20% of auction proceeds, diverting funds away from the tenant association, which urgently needs resource for maintenance. Speaker, sir, in Tiswadi Taluka, out of 41 tenant associations, switch gate auctions were held by all except 7 tenant associations. It is shocking to see that almost all the switch gates auctioned in Tiswadi are taken by persons who are not members of the tenant association, and in one case, by a person who is not even a Goan origin. How a switch gate of Damda Khazan in Neora village is given to a person named Saddiq Dodamani, the same person has taken legal gates lapses in other places as well. So, a reply maka LQ number 44, Aich Disam page 12, annexure B. Speaker, sir, bunds in crisis. Karamboli is a warning. An example, Agriculture Department at the LQ number 55 shows that from 2020 to 2025, 39 bunds were repaired at a cost of rupees 112 crores, and 28 bunds under repair for 115 crores. Yet, critical stretch remain neglected. The Karamboli Khazan in Tiswada, used historically by farmers from Karamboli, Azosi Mandur, Neora, Boma, Kundai and Matkai, has seen almost complete bund collapse. About 14.57 kilometers of bund protecting 750 hectares of Khazan field are damaged or virtually vanished, keeping field submerged and uncultivable for over 25 years. Mangroves have colonized the field, making it very difficult. The spread of crocodile now threatens livestock and potential villagers. Despite proposals and estimate tenders for poor restoration work worth about 85 crores remain at initial stage with no timely execution. Speaker, sir, tenancy membership and capture of association. Tenant association face a democratic deficit. Many original tenants have died. Tenancy mutation cases are slow or not even initiated. Surviving family members cultivating the fields often lack formal tenancy status and therefore no voting right in association. Managing committees are controlled by a small group who hold recognized tenancy right and sometimes collide with Manchekar in decisions that damage farming interests. In the recent rule amendment allows the membership register, but lack of awareness and misuse have led to multiple entries of all children and spouses of some families, creating new monopolies. The principle of one member per field is not being enforced. Speaker, sir, costing and GSR issue are there. All Khazan bonds estimated are currently prepared using general Goa schedule of rates, GSR 2019 and 23, not tailored to Khazan condition. Soil Conservation Division acknowledged a gap between estimate and real cost, but said GSR division lies with PWD. Given that Khazan works involve labors in saline, waterlogged condition, and difficult material transportation, there is a strong case for special GSR exclusively for Khazan work, including rates for traditional construction method. Speaker, sir, थोडी आता पॉझिटिव्हही उलयतात जायत्यो विलेजीस आता राय पित्तोरी चिंचिणी दिवास सांस्कृतिक चोरां are reviving Khazan cultivation, setting good examples of community action. This island of success shows that with proper support, Khazan can again contribute to food security, biodiversity, and climate resilience. Speaker, sir,
आता म्हजे डिमांड in the resolution proposed the House to direct the government to urgently amend Goa Agricultural Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenancy Act and Rule to align policies of all concerned departments. So main reforms measure number 1, fast track tenancy cases so legal heirs of deceased tenants may obtain tenancy right without inordinate delays. Number 2, ensure transparent democratic election to tenant association, managing committee and clear uniform rules for Swiss gate auction. Number 3, allow only tenants or duly recognized cultivator to bid for Swiss gates, bar non-governors and chronic defaulters. Number 4, introduce electronic payment for all auction transactions to curb cash-based corruption. Number 5, stop the 20% government cut from Swiss gate auction proceeds and allow association to retain funds for maintenance of barns and gate. Number 6, establish strict monitoring and strict penal action against tenant association or contractors who illegally release saline water, damage barn or violate rules. Number 7, revise GSR to create a separate realistic rate schedule for Khazan-related works, reflecting actual labor and material cost in saline conditions. Number 8, give high priority to repair of damaged barns and Swiss gate with special focus on completing devastated Khazans like Karamboli. Number 9, permit tenant association to use rupees 25,000 per Swiss gate instead of per association for minor repairs and maintenance. Number 10, obtain special fund for Khazan revival and set up Khazan development fund, including a reserve component of climate change adaptation. Number 11, promote modern machineries and technology adapted to Khazan soil and water, and support soil-tolerant paddy varieties and rice mills. Number 12, create a single Khazan development board or authority to coordinate between revenue, agriculture, WRD, environment, fishing, and other agencies on all Khazan-related issues. Adopt special technology for carrying GSI-based mapping and monitoring of Khazan land. Speaker, sir, yet demand already department पावलो आहे या Khazan Association tenant दिलो आहे आज पासून तेंगे कोणे ऐकलो ना या तेंगे डिमांड सो हांव मागोता आमचे सगळे मेंबर्सां लागीं सपोर्ट करचे रेजोल्युशन अमेंडमेंट धाडपाक टू डायरेक्ट द गव्हर्मेंट टू ब्रिंग इट नेसेसरी अमेंडमेंट institutional reforms and financial support to protect, conserve and revive Goan Khazan system for future generations. Vijay sir. Because sir, I rise not only to strongly support this private member's resolution, because this house today is not merely debating an amendment to an old law. We are deciding whether Goa's most fragile and most valuable agricultural heritage, the Khazan system, will survive or be buried under concrete, land filling and bureaucratic neglect. Speaker sir, Kaido Asa, Kaido Enact Kalla 1964 and framed through rules in 1975. It was designed to recognize the simple truth that Khazan agriculture cannot survive without collective responsibility. It placed the duty of maintaining barns, embankments, sluice gates, bridges and fisheries on tenant associations, and empowered the government to regulate, supervise and support that system through section 42A and its rules. What we are witnessing today is a collapse of that contract. The law exists but accountability does not. The institutions exist but coordination does not. And the Khazans exist but increasingly only on paper, like what we have seen in the case of Birch. Speaker sir, Khazans are not just agricultural fields. They are living coastal wetlands, engineered by generations of Goans, managing salt water and fresh water through sluice gates, producing rice and fish, together in a delicate ecological balance. They prevent floods, recharge groundwater, sustain biodiversity, and provide livelihoods. When a Khazan is destroyed, we don't just lose a crop, we lose flood protection, food security, and cultural memory. Speaker sir, today Khazans are converted, fragmented, and flooded, sometimes deliberately, sometimes through neglect. And the law states that tenants associations are responsible
but in reality they are starved of funds, trapped between departments and are often captured by private interest. Revenue, agriculture, fisheries, panchayats and environment departments all have partial control, but no one has full responsibility. When something goes wrong, everybody passes the buck. This is why the resolution is important. It does not merely ask for administrative action. It calls for structural reform through the amendment of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenant Rules 1975. Speaker sir, I support what my colleague Engineer Cruz has said and spoken, Cruz Silva. I would like to just summarize it. He wants to make tenant associations accountable. He wants to fix delays with time-bound delivery, time-bound service delivery. He calls for ensuring full transparency. He asks for introducing real penalties for destruction, and the departmental chaos, gives Khazans special legal protection and bring Khazans into the digital age by using geotag, bund maps, digital sluice gate records and verified tenant databases. Speaker sir, why this matters? These reforms will stop illegal filling and bureaucratic delay, protect farmers and fisheries, reduce floods and ensure that Khazan lands are governed transparently and responsibly as Goa's natural and cultural lifeline. Speaker said the Khazan system is a proof that our ancestors knew how to live with nature, not over it. So I think we should pass this resolution not only as a formality, but as a declaration that Khazan lands are not for sale, not for filling, not for destruction. It is for the future of Goa. Thank you, Speaker sir. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, याच सभागृहान 2023 एक आम्ही रेझोल्युशन 4th सेशनाक एक रेझोल्युशन पास केले. रिवायवल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ खाजन लँड. आता हे जे रेझोल्युशन आमचे आसा त्या रेझोल्युशनान हांवें पूर्णपणा जे खाजन कितें आनी खाजन कित्याक लागून प्रिजर्व करपाक जाय हें आमी सांगलें. आनी त्या रेझोल्युशन जेन्ना मांडलें तेन्ना एक उमेद आसली की कशे भशेन आमी खाजन रिवायवल हाडटले. खाजनाचे जे दुर्दैव जाल्ले आसा, कशे लोक काबार जाल्ले आसा, शेतकार सोंपलेले आसा, हांकां परत कशे रिवायव करतले त्या रेझोल्युशनान आमी मांडलेले. 18,000 हेक्टराची जमीन ही एन्शंट आमची पुर्वजांनी राखून दवरल्यान पुर्वजांनी बांदून काडलेली, म्हटल्यार 3,000 वर्सां 3,500 वर्सां पयलूची ही खाजन शेती आसा. आनी ही खाजन शेती आख्ख्या आमच्या गोंयान 8 तालुक्यांनी स्प्रेड जाल्ली आसा. हे जेन्ना आमी रेझोल्युशनान मांडलेले आनी त्या रेझोल्युशनान आमी एक डिमांड केल्लो की एक स्पेशल रिवायवल पॅकेज ही आमकां मेवची म्हणून. आनी तेन्ना मागले, म्हटल्यार 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जावन बसून आमी 5,000 कोटीची एक पॅकेज मागलेली. ती सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी ते डिमांड जो आसा हो बांद रिपेर करपाक, जावं स्विस गेट रिपेर करपाक, जावं कल्वर्ट्स बांदपाक, जावं ब्रिज बांदपाक, सॉयल हे कन्जर्वेशनाक हेल्प करपाक, रिवायवल ऑफ प्लांटेशन कितें करपाक, जावं इरिगेशन सिस्टम करपाक लागून हे सगळ्याक यूज करपाक लागून ती आमी पॅकेज मागलेली. पूण हो डबल इंजीन सरकार हांवें ते जावन कितलेशे फावटी म्हटल्यार प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनान आमी हेच विशय घेता, हेच विशय मांडटा आनी तो केन्नाच जायना. आयज आमी हांगा आसा, क्रूज बाबानूय सेम विशय घेतलेलो आसा आनी तोय आमी थंयच अटकल्या की बाबा कितें जाता, परत ते बुडटा, शेतां बुडटा, काबार जाता, बांद मोडलेले आसा आनी कितें आसा, हें चालूच आसा. सो दे रिवायवल पॅकेज म्हाका विचारपाचें आसा ती मेळटली काय ना काय डबल इंजीन सोंपलें, आमी मागीर फुडलें एक इलेक्शन जावन पळोवचें पडलें कित्याक आमी तकली फोडून जाल जाम. स्पीकर सर, आमी हे 5 आमकां परत सांगलें की सेंट्रलाक पॅकेज धाडल्या म्हणून आमी रिपोर्ट्स धाडले आनी कितें धाडले, तेच्या फुडें कांयच ना. हांव एक मुवर रेझोल्युशन जेन्ना एश्युरन्स दिलें म्हाका ते रेझोल्युशनाक आनी तेन्ना म्हाका खंय ना डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जावं आनी खंयच्या कितें तरी येवपाक जाल्लें, कांयच येना. डिपार्टमेंटा सुशेगाद आसा, तेंचे ऑफिसर सुशेगाद आसा, तांकां कांयच पडलेलें ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी परत आनीक डिमांड केलो एक स्पेशल, हे आमी खुबशे डिस्कशन जालें, परत आमी डिमांड केलो की हे जायना पॅकेज, एटलिस्ट तुमी एक खाजन बोर्ड म्हणून करचो, ज्या खाजन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन बोर्ड जो रिवायवल करपाक लागून सगळे. आतां हितून कितें आसा, खूब तरेचे डिपार्टमेंट आसा,
रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंट, जावं पुलिसांची गरज लागता. म्हणजे हे सगळे तरेचे डिपार्टमेंट आसा. पंचायतीक घ्या, सगळ्यांक घेवन एक बोर्ड करा. जो बोर्ड आख्खे गोंयभरान ही खाजन रिवायवल कशें करतले हे आमी मागणी केली. मुखेलमंत्र्यान सांगले हेजेर विचार करुया, कितें आसा तें पळोवया. कित्याक खार बोर्ड म्हणून महाराष्ट्रान आसा की खाजन जे तेंचे चलता ते खार बोर्डा अंतर्गत चलता. सो हेका लागून आमी तांकां मागले की अशे तरेचे कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन करचें. तेंवूय आजून पर्यंत कांयच जावना. सो हे दोन जो इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा हे आमी घेतले पण ते दिश्टी पडोना. आनी आयज आमी म्हणटा जे ह्या रेजोल्युशनान परत एकदां तशेंच आयकोंक येता ते म्हणजे इनलिगल कन्वर्जन चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, फ्लडिंग चालू आसा. खाजनान आयज स्पीकर सर जो स्क्रॅप यार्ड हो जो सकाळी पासून उलयल्ले आसा, स्क्रॅप यार्ड खाजनान आसा ते मेरशे पासून स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आसा. म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची, 2 मिनटां. स्पीकर सर मेरशे हांगा खाजनान हे स्क्रॅप यार्ड आसा. आतां खाजन आमी रिवायव करपाक सोदता काय स्क्रॅप यार्डा बांदपाक सोदता? फायर लायसन ना म्हणून जो सकाळी उलयले, फायर लायसन दिवंक ना आनी आमी ओगी आसा हांगा. खाजनान तेंच्यानी इनलिगल बांदले, हांगा लँड कन्वर्जन केलें आनी थंय हें चालू आसा. सो अशी कितलेशे कडेन खाजनांनी स्क्रॅप यार्डां, इनलिगल एक्टिविटी ह्यो चालू आसा. स्पीकर सर, द गोवा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हांगा स्पीकर सर कितें म्हणटा की हो पावर आमकां शेतकारांक दिता, जो टेनन्स कोण आसा तांकां पावर मेळटा. आनी हितून क्लियर कट हांव एक एप्रिशिएट करता मिनिस्टराचें, कित्याक हांवें एक एमेंडमेंट मूव केल्लें आनी तें एमेंडमेंट तेणें आयकलें. कितें म्हणून की शेतकार जेन्ना आसा तेंचो आवय बापूय नाल्यार आज्याच्या नांवार कोणाच्या नांवार आसा नाल्यार तेका जो टेनन्सी रायट म्हणल्यार टेनंट म्हणल्यार वोटींग मारपाक रायट ते कमिटीचो मेळचो तें घातलें. त्या टायमार मिनिस्टरान तें इम्प्लिमेंट केलें. कित्याक रायट म्हटल्यार कितें, कमिटी ज्यो आसल्यो त्यो कमिटी तांकां पावर दिनासली. तो पावर कोणा कडेन आसतालो? कमिटीचो चेअरमॅन कोण आसा तेजे कडेन. आनी तो कितें करतालो, आपणाचे कोण आसा तांकांच एड करतालो. आयज तो पावर विथीन 45 days समज तो एड करिना नाल्यार ते वचोन मामलेदारा कडेन अपील करून ते करपाक मेळटा. हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसली आनी ती जाली. आनी आयज खुबशे जाण हांव एप्रिशिएट करता मिनिस्टराक की तेणेन तें एड केलें म्हणून. आनी आयज खूब जाण एड जाले आतां वोटर. आनी आतां जेन्ना इलेक्शन जातलें हेंचे एसोसिएशनाचें तेन्ना ते कंटेस्ट करपाक शकतले. स्पीकर सर, हांवें एक एमेंडमेंट मागलेलें गेल्या त्या विधानसभेन. हेंय खूब गरजेचें आसलें. तेका तें म्हटल्यार कितें, गांडो घालपाक. आतां गांडो म्हटल्यार कितें, हो ट्रेडिशनल मेथड. हांवें मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केल्लें, एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन हांवें मुव्यूय केल्लें, तांकां दिल्लें. तितून आमी कितें म्हणटा, गांडो म्हटल्यार कितें, 6 म्हयन्याचे पिरियड. आयज कितें जाता, मानश्यो मोडटा, माणसाची कोवडां काडटा, जावं बांद मोडटा, आनीक कितें जाता. आनी एवरी टायम आमी कंप्लेनीच घालपाक उरता. हांगा शेतकार कंप्लेनी घालून आमी काबार जाले. शेतार वयता, परत कंप्लेन घालता, परत मामलेदारा कडेन वयता, एसोसिएशना कडेन वयता, सगळ्यां कडेन चालू आसता. बट पर्पजली स्पीकर सर हे मोडून, स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो इम्पॉर्टंट न्ही आसा, मातसो मिनिस्टरान आयकपाचो. स्पीकर सर हे मोडून उडयता. आनी मोडून उडोवन स्पीकर सर कितें करता, उदक घेता, आख्खे बुडयता शेतां. आतां आमचे नेवरा खाजन पासून बुडलेले सद्या. आमचे स्वताचे शेत जे आसा तेंय बुडलां. थंय आयज मानगी येयल्या भितूर. स्पीकर सर, ह्या घांडेच्या प्रोसेसान कितें म्हणटा आमी, ती मानश्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यांक ब्लॉक करपाच्यो, 5 म्हयने ब्लॉक करपाच्यो. जानेवारी टू मे हो आमी सांगलेले जानेवारी. आनी शेतकारांनी सगळ्यांनी रिटर्न दिल्लें, मामलेदाराक पासून रिटर्न दिल्लें की हें करचें म्हणून. थंय कमिटी मागीर कितें करता तांकां खबर. सो हांवें ह्या एमेंडमेंटान कितें मागलें की समज ते शेतां बुडलेलीं आसा आनी शेतां हें जाल्लीं आसा नाल्यार हो पावर परत एकदां मामलेदाराक जावं डेप्युटी कलेक्टराक दिवचो, जें करून तें घांडोवपाक मेळटलें. हांव त्या दिसा मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो त्या शेतकारांक घेवन. तो पावर एमेंडमेंट हाडून तुमी तो दिवचो. कित्याक कमिटी ना, कमिटी मॅच फिक्सिंग करता. एवरी टायम कमिटी मॅच फिक्सिंग करता आनी ते आपणाक जाय तशें करता. सो हें जावपाक जायना. आतां खंयच्योय कमिटी आसूं, गोंयभरांत कितल्योशे कमिटी आसा. सो हें एमेंडमेंट प्लीज हें हाडचें, जें करून आमच्या शेतकारांक सपोर्ट मेळटलो आनी हें जालें जाल्यार खूब फायदो जातलो. स्पीकर सर, आमी पळयता की जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा, आतां मामलेदार आसूं जावं डेप्युटी कलेक्टर कोणूय आसा, तलाटी आसूं, यांची जबाबदारी कितें जाता मामलेदाराची की तेणेन येवन सायट इन्स्पेक्शन करचें. हांवें स्वता कितल्योशे कंप्लेनी केल्यो. आमच्या नेवरा खाजन, धामणा खाजन आनी खंयच्या खाजन एक कंप्लेन करीत आसा, हांव स्वता करता. पण ते येवन सायट इन्स्पेक्शन पासून करिना. आयज म्हाका खरेंच म्हाका येवन डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळो, कलेक्टराक मेळ्ळो, हांव मिनिस्टराकूय मेळ्ळो, हांव मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो. पयर हांवें मुखेलमंत्र्याक हाडून त्या शेतकारांक मेळयलें. पण आयज हेंचे सिरियसनस आसपाक जाय. हें सिरियसनस आमकां मात्तूय दिसना. स्पीकर सर, हांगा ही कमिटी जेन्ना आमी फॉर्म करता आनी हे एमेंडमेंट हाडपाचें हें उलयता तेन्ना ते रेव्हेन्यू ऑफिसर्स कोणूय आसूं, ऑन ड्युटी कोणूय आसूं, तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा.
आनी कितें जाता स्पीकर सर हांगा खूब फावटी ते म्हणटा आमी ते कमिटी जे म्हणटा की आमी सॉयल कन्जर्वेशनाक रिपोर्ट धाडटा आमकां तो डिले जाता सॉयल कन्जर्वेशन तो टायमली दिवपाक जाय मामलेदार म्हणटा आमी कांय एक्सपेन्सीस पास करपाक शकना ते म्हटल्यार शेतां बुडोवन काबार आयज आमचे शेतकार आमच्या गांवांतले शेतकार जे आसा ते परत परत सकाळी येता आमच्या फुड्यान ते विचारता बाबा कितें करपाचें ही शेतां बुडली आमची पूण हेका लागून जो अमेंडमेंट जाय हो सामको गरजेचो अमेंडमेंट हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव त्या दिसा डिस्कशन केलें हे अमेंडमेंट हाडा नाजाल्यार अशीच शेतां बुडटलीं आनी आनी उरपाची ना आयज आमच्या होण्यान तुका सांगता आमच्या होण्यान मानगें येयला आतां मानग्याचें शेत करुया मोण्यान आमच्या होण्यान मानगें येयला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला मानग्याक काडपाक जाय इतलें उदक भरलां शेत रोवन आमचे खाजनाचें शेत जें आसा पळय आमचो व्होणो आसा व्होण्यान मानगें येयलें म्हणजे त्या टपक्यान मरे हय आतां मानगें हे व्हडलें मानगें आसा कोण कामाक पासून येवपाक रेडी ना कित्याक मानगें आयला गेट ओपन दवरली म्हणून आयले ते आख्खें उदक भरलां तुमी आमची पंचायत निवरात तुमी खूब फावटी हालींच तुमी मिटिंगे गेल्ले बीजेपीचे तुमचे प्रचार झेडपी प्रचार आसलो पळय तेन्ना मिटिंग आयले तुमी फाटल्यान शेत पळोवना आख्खें बुडलेलें दर्या जाल्लो ते शेतां पंचायतीच्या फाटल्यान आख्खें बुडोन आसा सो हें सगळें बुडटा तुमी मातशें लक्ष दिया न्हू आयज डिपार्टमेंटाचे मामलेदाराक सांगता कलेक्टराक सांगता परत सांगता अरे तेजी जबाबदारी कितें तरी घेया तुमी येवन तरी पळया कितें जालां तें कोणूच येवपाक रेडी ना स्पीकर सर अशें समज जालें नाल्यार ड्युटी आयज टेनन्सी एक्टान मॅक्सिमम हें आसा मॅक्सिमम रायट त्या रेव्हेन्यू ऑफिसराक आसा आनी तो रायट समज आपणाचो यूज करिना तो सुशेगाद रावता नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर कलेक्टराक जेन्ना सांगलें कलेक्टर म्हणटा आपणा कडेन पावर ना कलेक्टर म्हणटा जे हें आसा आपूण जाता तशें करतलो तेका त्या दिसा सांगलें हांवें स्पीकर हें आयकोपाचें हांवें त्या दिसा सांगलें फाल्यां समज शेतां बुडलीं ना सगळ्या शेतकारांक घेवन हांव कलेक्टराच्या भायर येवन बसतलो हें ताका सांगलां हांवें कलेक्टराक पासून कित्याक एवरी टायम आमी कंप्लेनी करता लेटर करता सगळें करता आनी शेतकार बाबडे रोयता तांकां लुकसाण जाता एवरी टायम लुकसाण जाता सो प्लीज मातशें ते कोण रोयता तांकां तरी रोवपाक दिया हांव मागता आनी एक मुखेलमंत्री सामको मातसो सीएमान मातशें आयकोपाचें हय ते खाजन बोर्ड म्हणटा पळय तो खाजन बोर्डाचें कितें करपाक गेले ते फावटी तुमकां सांगलेलें तुमी करता कितें म्हटलें मागीर कांय जाग मागना सो मातशें खाजन बोर्डाचें करा कितें तरी नाजाल्यार जावपाचें ना हें आयज एश्युरन्स दिया खाजन बोर्डाचें आनी पॅकेज कितें हाडटली ती दिता जाल्यार दिता म्हूण सांगा ना जाल्यार ना म्हूण सांगा आमी आनी मागीर तकली फोडिना परत आनी घालिना देव बरें Sir, I stand by in support of the private member resolution placed by our colleague Shri Cruz Silva. Speaker sir, main मुद्दो खजाना म्हणटा तो आतां जायते उलयले सगळे रिजन जाणाय आमी की खजान सिस्टम इज अ ओल्ड एन्सेस्ट्रल वे ऑफ प्रिजर्विंग आवर इकोसिस्टम पूण फायनली हिंगा सगळे सांगो सोदताय की दोन वस्तू जायो एक जाय पयशे आनी ते पयशे म्हणटाय ते फायनान्साक आहाय आनी फायनान्स सांबाळटा चीफ मिनिस्टर सो चीफ मिनिस्टरान एक पयली एश्युरन्स दिवची की हे सप्लिमेंटरी आनी जे बजेट तो घातलो तितून तूं कितले पयशे तो खजान सिस्टम जे गोंयचे आहा जे आज विरेश उलयला सगळे उलयले ते कितले पयशे तूं घातलो हें सांबाळपाक वेर द कन्सर्न ऑफ टुडेज एंटायर रेजोल्युशन इज इट प्रपोजीस the house that the house direct the government to urgently amend the Goa agricultural tenancy discharge of joint responsibility of tenants act and rules and to align the policies of all the concerned departments so ye jaun ha mote eje main ye ata gurjeche jaun ha to strengthen and restore physical infrastructure with community led maintenance ye ek important community involved कोण जे कोण मेंबर आहाय थिंगा शेतकामती आहाय तांकां इन्वॉल्व करून हे मुखार घालपाचें आनी पुर्वजांनी ट्रेडिशनली जी नॉलेज आहा एक खजान सिस्टम जे आहा तें कितकोन बांदपाचें आम कारांबोलेचें आमगे पुर्वज कारांबोलेचे हांव थिंगाचो कारांबोलेचो कुमदादीचो हांव प्रेसिडेंट सो पुर्वजांनी आमगे पुर्वज फेमस बांदपाक इट इज देर इन पास्ट हिस्ट्री आमकां ल्हान आसतना सांगताले सो वी ट्रेडिशनल नॉलेज जाय ते गांव जाणट्यांक आसतल्यो सो ती नॉलेज घेवन ती इन्सेंटिवायज करून यंग जनरेशनाक तितून घालून म्हाका दिसता हे बांद ट्रेडिशनली हे बांदपाक गरजेचें पूण फायनली हिंग जाय पयशे आनी ते पयशे आहाय चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी ते चीफ मिनिस्टरान हे बजेटा आतां जे सप्लिमेंटरी कितें प्रपोज करता उमकी पर्संटेज खजान डेव्हलप करपाक हें तेणें आज एश्युरन्स दिवपाक जाय स्पीकर सर थँक्यू Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by
Sri Cruz Silva. In this contest, मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो